पयलीच फावट मुरगांव तालुका हांव पयले सुवातेर आमच्या डिपार्टमेंट ऑफ हँडीक्राफ्ट एंड क्राफ्ट्स एंड गोंय म्हाका कांतान देव बरें करूं म्हणटा आमचे मदें मॅडम आसा मॅडम संजय कामत आसा तशेंच हांव आमचे रवी सराक जो चीफ मिनिस्टर ताकाय हांव कांतान देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आमचो चेअरमॅन प्रवीण हार्लीकर तशेंच ताचो स्टाफ म्हाका हांव कांतान देव बरें करता कित्याक हो प्रोग्राम आयज हांगासर दवरलो आनीक जेन्ना आमी एप्रोच जाली तेन्ना ताणें आमकां ताबडतोब आमकां ट्रेनींग कॅम्प हांगासर 6 मंथ दवरलेलो आसा हाचो म्हाका आमच्या जे ट्रेनर आसा ते आमचे सुमार 20 ते 25 आमचे ट्रेनर हांगा ऑलरेडी रेजिस्टर जाल्ले आसा बाकीचे कोणाकूय तर दिसता बाबा आपूण एंट्री करपाक जाय जाल्यार ताणें हांगासर येवन एंट्री करची कित्याक म्हाका दिसता हे सगळे आमचे सालसेटीन जे आमकां दिसती म्हणजे सालसेट जे आसा ते आमचे जायते पयलीं जे परंपरा जी आमची साडी न्हेसताली ती आतां भरपूर बंद जालेली आसा आनी आमकांय दिसता हें प्रमोट करपाक हें आमचें डिपार्टमेंट म्हाका दिसता फुडें सरलेलें आसा आनी हो फायदो आमच्या लोकांनी घेवपाक जाय आनी हो फायदो म्हाका दिसता आनी चड करून एपील हांव करता कोणाक जे आमी आतां हांगासर सगळ्यांक मिशनरी हांगा डिस्प्ले केल्ली आसा सगळे आमचे स्कूल आसा तांचे आमचे धाकटे धाकटे जे स्कुला भुरगीं आसा तांकां हाडून हांगा दाखोवपाक जाय बाबा आमची साडी वो आमचे जे मेटेरियल कशें रेडी करता हांव काणकोणच्यान आमचे डायरेक्टराक सद्या कामताक देव बरें करूं म्हणटा कितें हो प्रोग्राम तेणी हिंगा हाडलो आनी आमचे MLA आनी ZPन हे कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें तरी करपाक ती तयार करता सो आज हांवें म्हजो रिक्वेस्ट घायला ते भाशेन मॅडमीन एक्सप्लेन केला हे फॅब्रीक न्हू आज आख्या वर्ल्डा पावला आनी ताका कितें आहा आमी चोयताय ते भाशेन वर्ल्डाच्यो आज हें जाता जायते तेमचे प्रोग्राम जाताय तेजे दिश्टी पडटा आनी हांवें मॅडमीन म्हणला आज जायते डिजायन आज आमी सूट घालताय सो हें फॅब्रीक यूज कोताय भुरगे जॅकेट घालताय तें फॅब्रीक यूज कोताय आतां हे मुखार वचपाक सो आमकां गव्हर्मेंटाचो आदार जाय सो कित्याक आतां ह्यो साडी न्हेसल्याय तांकां आनी जायतो पॅटर्न येता तितले मार्केट मुखार वयता सो हें मॉडर्न वर्ल्ड सो जाता तितलें इम्प्रूवमेंट करपाक आनी हो हे प्रॉडक्ट मुखार वचपाक आमचो इतलो रिक्वेस्ट आनी आमी देव बरें करूं म्हणटाय की सरांनी ही ऑपॉर्च्युनिटी ऑफ हँडीक्राफ्ट तांच्यांनी आयज हो प्रोग्राम म्हणून हाडला हांव पयलीं सुद्दां तांकां देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तेंचे वरवीं आयज आमकां हो प्रोग्राम ट्रेनींग प्रोग्राम मेळिल्लो आसा रवी सराक म्हणटा आमची संध्या मॅडमी खूब बरें करूं म्हणटा की आयज आपल्या हाराक आयिल्ली म्हणून आनी हो प्रोग्राम आमी व्हरून हाडला ट्रेनींग प्रोग्राम हेचो लोकांनी फायदो घेवचो हो आनी त्या ट्रेनिंगान शिकचें कितें तरी आनी आमचो एकूच हेतू आहा की लोकांनी कुणबी साडयो टावल शॉल्स बी ते करून घालचे कित्याक ती पयलींची आमची परंपरा आमकां ती सांबाळून दवरपाक जाय आनी हो ज्यो कुणबी साडयो हें आसा न्ही कॉटन साडयो त्यो आमच्या हेल्थाकूय बऱ्यो सो आमी जाता तितलें आमचें हेल्थ बरें सांबाळचें आनी हांव मागता सगळ्यांनी हांगा येवन हें पळोवचें कशें आसा मिशनरी कशें आसा कशें ते करता ते बी आनी ताचो भरपूर फायदो घेवचो आमचे डिपार्टमेंट जे हँडीक्राफ्ट कॉयर आनी टेक्सटायल आसा ताजे कुणबी साड्या खातीर खूब प्रयत्न चालू आसात कित्याक ते नवीनच आमी हँडलुमाचे हे सुरू केल्ले आसा क्लासीस म्हणजे 2 स्किमी आसात एक ट्रेनिंगे खातीर स्कीम आसा आनी दुसरी स्वावलंबन योजना म्हळ्यार ट्रेनींग घेतकीर तांकां वेवसाय करपाचो आसा त्या खातीर ही स्कीम आसा तर कुणबी हें जें आसा फक्त साडी अशें न्ही तर कुणबी हे फॅब्रीक म्हणून म्हत्वाचें आसा तर ताजे टॉवेल्स करतात ताजे मागीर दरीज करतात आनी साडीचे म्हणचे परस फॅब्रीक जर केले जाल्यार ताजे अलायड प्रॉडक्ट्स खूब जातात म्हळ्यार ताजे बॅग्स करपाक मेळटात ताजे फोल्डर्स करपाक मेळटात आनी आतां कितें कॉर्पोरेट सेक्शन आशिल्ल्यान तांचे खूब अशे प्रोग्राम्स जातात तेन्ना तांचो डिमांड आसता पॉटरीचे सुद्दां हाका डिमांड आसा की ते तांच्या गेस्ट येतात तेन्ना तांकां दिवपाचे आसता फोल्डर्स दितात तेन्ना कुणबी स्ट्रक्चर आसत जाल्यार ते प्रिफर करतात तशेंच हाजे जे फॅशन शोज बी जातात आतां गोंयांत आमचे खूब अशे मॉडेल्स आसात की ते भाग घेतात हातूंत तांकां स्वताकय बी आर्टिस्ट म्हणून फुडें वचपाक मेळटा प्लस आमची जी कुणबी टेक्स्चर आसा तेय बी
फुडें प्रमोट करपाक मेळटा. तर त्या आतांचे जे जनरेशन आसा, यंग जनरेशन, तांच्या फुडें ही कुणबी टेक्स्चर हे आसा ते फुडें व्हरपाक जाय. साडी सुद्दां कितें आसा, पारंपारीक रित्या न्हेसताले साडी आतां खूब कमी जाल्यात, जे पयलींचे काळांत न्हेसताले. पूण आतां साडी सुद्दां न्हेसपाच्यो पद्दती खूब वेगवेगळ्यो आसात. युट्यूबार जर गेले जाल्यार कळटा. तर ते फॅशन शोंतल्यान दाखयतात की एक साडी, कुणबी साडी कशा रितीन न्हेसपाक शकतात. पंचायतींतल्यान मागतात, जे कोण शिकतात तांकां जागो भोवतेक पंचायती दितात आनी बाकीचे जे कितें आसा मटेरियल घेवपाचे ते आमी प्रोवायड करतात तांकां प्रॅक्टीस करपा खातीर हँड होल्डिंगाक. आनी आमी स्टायपंड दितात, ती येतात म्हणून तांचे एक टोकन अशें, टोकन अमावंट असो. आनी तांकां एक्झिबिशन्स जे आसात विदीन गोवा, आवटसायड गोवा सुद्दां आमी तांकां प्रमोट करतात. मागीर आमी हेल्प दितात तांकां येवपा वचपाचो खर्च दितात, डेली अलावन्स दितात. आनी नवीन आतां आमी हें केलां, आतांचीच अमेंडमेंट केल्या आमचे ऑनरेबल मिनिस्टरान ताजेर खूब विचार करून ते इंटरनॅशनल प्लॅटफॉर्म अवेलेबल करून दिला. आनी त्या हाणें आमी मॉरिशस धाडपाचें आसा 2 बायलांक. एक कुणबी टेक्स्चर साडयो बी घेवन आनी एक आसा ते कोकोनटाचे शेप्स. सध्या आता आम्ही एक ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट केल्लो आसा हँडीक्राफ्ट. सो हांव म्हणटा सगळ्या बायकां खातीर ही बेस्ट ऑपॉर्च्युनिटी आसा आनी हांव म्हणटा बेनिफीट तांकां बरें आसा. सो दे शूड ग्रॅब इट. आनी सेकेंडली आय वूड लायक टू थँक मिसेस संध्या कामत, सो आवर झडपी अँड एमएलए अंतुनवार, सोशल वर्कर अपोजीन ऑल्सो. आनी हेजे फुडें आमी तेणी म्हणलेल्या भशेन आमकां आमच्या पंचायतीचो हॉल अवेलेबल आसा. सपोजींग तांकां कितें जाय जाल्यार आमी आमच्या पंचायतीच्या हॉलान